उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामांक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगळो आसा म्हूण भियोन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगळो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवारलोल्या रुखाचें फळ तुवें खेलें कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हळें, हें तुवें केलें देखून सगळ्या गोरवाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां मदें तुजेर शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूळ खातलोय. तुजे आनी बायले मदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मदें दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजे मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोंटेक चापतलोय. मागीर बायलेक म्हळें, तुजे बाळोंतेराचे कोश्ट हांव खूब वाडयतलों आनी कोश्टां दुखांनी तूं भुरग्याक जल्म दितली आनी तुजी वंदोवणी तुका दादल्या वाटेन ओडटली आनी तो तुजे वयर अधिकार चलयतलो. उपरांत दादल्याक म्हळें, आनी हांवें आडवारलोल्या रुखाचें फळ तुवें खेलें देखून तुका लागून जमनीचेर शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत कोश्टांनी जमीन कामायस करून तुजें पोट भरतलोय. ती जमीन तुका कांटे खुंटे आनी कुणसां उत्पन्न करतली आनी शेतांतलें तोंड तूं खातलोय. आनी तूं जमनींत परत वचोपर्यंत तुज्या कपालाचो घाम वारोवन तुजो दिसपट्टो ग्रास जोडतलोय, कित्याक तेच जमनींतलो तुका काडलोलो. तूं धूळ आनी परत तुजी धूळ जातली. दादल्यान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगळ्या जिव्यांची आवय. सर्वेस्परा देवान दादल्याक आनी ताचे बायलेक चामड्यांची आंगोसरां केलीं आनी तीं तांणी घालीं. तेन्ना सर्वेस्परा देवान म्हळें, पळय, वायट बरें ओळखून मनीस आमचे सारको जाला. आतां तो आपल्या हातान जिविताच्या रुखाचें फळ काडून खायत आनी असो सदां सर्वदां जियोंक सोदीत, पूण हें करूंक ताका दिवचें न्हय. सर्वेस्परा देवान जे जमनींतलो मनशाक काडलोलो तीच जमीन कामायस करूंक वैकुठांतलो ताका भायर घालो. मनशाक असो भायर घालतोच जिविताच्या रुखाशी तो वचोना जावंक उज्याची तलवार हातांत घेवन वैकुंठाचे उदेंतीक केरोबींक दवरले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. पर्वत रचून येवचे आदीं, प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं, सासणांतावन सासणाक पर्यंत तूं देव. जबाब. सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. मनशांच्या पुता धुवानो, चोलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशांक तूं परतून मातयेक धाडताय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सरून वेता. अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब. सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो.
उठच्या वेळाचें सोंपोवन कशें फुलत्या तोंडावरी मनशांचो जीव तूं नांच करताय. सकाळचें तें किर्लोता आनी वाडटा. सांज पावली म्हणल्यार बावून सुकता. जबाब सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिव नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून ये सर्वेस्परा, केन्ना पर्यंत रागाबरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचे ताका चुरचुरे दिसून. जबाब सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू भोंवतणी आनीक एक फावट लोकांची होड तांडी आसुल्ली आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच नासलें. देखून शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां सांगलें, म्हाका ह्या लोकांचे चुरचुरे दिसतात. कित्याक पळयात, आज 3 दीस जाले म्हजे सांगाती आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. आनी उपाशी तांकां आपल्या घरा हांव धाडीन जाल्यार वाटेर थोकून पडटलीं. तर तांचे भितरलीं थोडीं जाणां पयस थावन आयलोलीं आसात. आनी शिसांनी ताका असो जबाब दिलो, हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचे म्हूण उंडे हाडून तांकां दादोशी करूंक जातलें. आनी ताणें विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें, 7. ताणें लोकांक धोरणीर बसूंक लायले आनी 7 उंडे घेवन आनी बापाक दिनवासून ताणें ते मोडले आनी वांटूंक शिसांकडेन दिले. आनी तांणी ते लोकांक वांटले. थोड्यो धाकटुल्यो मासल्योय तांचे कडेन आसल्यो. तांचेरूय आशिर्वाद घालून त्यो वांटूंक लायल्यो. आनी लोक जेवलो आनी दादोशी जालो. आनी उरलोल्या कुडक्यांनी 7 कोरोंड भरून काडले. जेवलोलो लोक सुमार 4,000 आसलो. आनी ताणें तांकां धाडलीं आनी रोखडोच आपल्या शिसां बराबर होड्यार चडून दालमानंत प्रांतांत गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे.